प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 6 वोड 24 ते 34 पर्यंत 24 to 34. आनी आमी आतां पयलें देवाचें उतर आयकुया. कोणाच्यानूच बारोबर दोगा दोनयाचो गुलाम जावं नजो, कित्याक तो एकल्याक जोडटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याक चिटकून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाचे आनी बारोबर गिरेस्तकायेचे गुलाम जावं नजो. देखूनच हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवा खातीर कितें खावचें पिवचें वो तुमच्या कुडी खातीर कितें न्हेसचें पांगुरचें ते विशीं हुस्क्यो नाका. जेवणा परोस जीव आनी न्हेसना परोस कूड उरती न्हय. वाऱ्या वेल्या सुकण्याचेर नदर मारात. ती ओपी नात, लुवीय नात आनी कोडेय बरी नात, तरी तुमचो स्वर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांच्यावन अदीक मोलाची न्हय तर. आनी उस्के काडून आपल्या ओक हातभर वाडोवंक तुमचे भितरल्या कोणाच्यान जाता जाय. आनी न्हेसना विशीं तुमकां दास्ती कित्याक? शेतांतली फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळया. ती कोश करिनात, ती सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगता, सोलोमन लेगून सगल्या आपल्या दोबाज्यान तांतल्या एका सारको न्हेसलो ना. तर आज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यात उडयतात ते शेतांतले तोंड ह्या जिन्सान देव न्हेसयता जाल्यार त्या वन कितलो अदीक तुमकां तो निवटूंचो ना. हलक्या वावरताचे मनशानो, म्हणटोच आमी कितें खातले हांव, कितें पियेतले हांव, कितें न्हेसतले हांव अशें म्हणून हुस्के काडिनाकात. असल्या सगल्याची वासपूस करतात ऑन बावरती. तुमकां ह्या सगल्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो स्वर्गीचो बाप तर जाणोच. देवाचें राज आनी तुमकां तो आपणाक मालोलेली कोत्ता तो बेस तुमी पयलीं सोदात आनी ह्यो सगल्यो वस्तू तो तुमकां दितलो. म्हणटोच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडिनाका. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या दिसाक त्रास आसात तेच पुरो ताका. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जेजू आमकां देव आनी गिरेस्तकाय ह्या संबंदा वयर आमकां आयज एक शिकवण दिता. तो कितें सांगता? तो म्हणटा कोणाकूच बरोबर दोगां दोनयाचो गुलाम जाय नजो. कोणाकूच बरोबर दोगां दोनयाचो गुलाम जाय नजो. कित्याक? तो एकल्याक जोडटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो. वो एकल्याक चिटकून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. आनी तेन्ना ताजे फुडें कितें म्हणटा तो म्हणटा आमच्यान देवाची आनी बरोबर गिरेस्तकायेची गुलाम जावं नजो. बरोबर जावंक जायना आमच्यान. भाव भयणीनो, आमी एका ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा, आमकां दुडवाची गरज, आमकां जाय गिरेस्तकाय जाय. आमच्यान म्हणून आमी भीक मागतले हांव, आमी हाचें मागतले हांव, ताचें मागतले हांव. वय आमकां दुडवांची गरज. आनी देखून जेजू खुर्सार गेलो आनी ताणें सगळे आमचे कोश्ट भोगले. आनी भाव भयणीनो, ताणें आतां कोश्ट भोगले म्हणून, ताणें सगळे आमचे त्रास घेतले म्हणून, ताणें आमची सगळी पिडा घेतली म्हणून, ताणें आमचे शिराप घेतले म्हणून, ताणें आमची सगळी पातकां घेतली म्हणून, सगळें जे आमकां वायट फावो जावंक जाय ते ताणें भोगलें खुर्सार. आनी आतां भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता तेन्ना आमकां बरी सावूद मेवता, आमकां गिरेस्तकाय मेवता, आमकां सगळें बरें मेवता. कित्याक? आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता. पूण जेजू आयज म्हणटा आमच्यान देवाची आनी बरोबर गिरेस्तकायेचे गुलाम आमच्यान जावं नजो. कित्याक काय म्हणटा तो? भाव भयणीनो, आमकां देवान रोचल्यात अशें की आमच्यान आमची चोत्राय, आमच्यान फकत एकाचो गुलाम जावंक जाता. आमच्यान पयशांचो गुलाम जावंक जाता वो आमच्यान देवाचो गुलाम जावंक जाता. आमच्या देवाचो आनी गिरेस्तकायेचो गुलाम जावंक जायना, बरोबर जावंक जायना. कित्याक? आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना रोचणारान
देवान स्वर्गीच्या बापान आमकां वय रोचल्यान की आमची चोत्राय ताजेर आसूंक जाय. कितें? आमची चोत्राय ताजेर आसूंक जाय. कित्याक जेन्ना आमची चोत्राय ताजेर आसता, आमची चोत्राय ताज्या राजाचेर आसता, तेन्ना देव आमकां सगळें बरें करून दिता. आयज 33 वडीन जेजू कितें म्हणटा? देवाचे राज आनी तुमकां तो आपणाक मांडवलेली करतात तो बेस तुमी पयलीं सोदात आनी ह्यो सगल्यो वस्तू तो तुमकां दितलो. पोतून वाचता 33 वर्ड 33 वर्ड म्हणटा जेजू देवाचे राज आनी तुमकां तो आपणाक मांडवलेली करता तो बेस तुमी पयलीं सोदात आनी ह्यो सगल्यो वस्तू तो तुमकां दितलो. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचे राज फुडें धरता, सगळें आमचें जिवीत देवाच्या राजा प्रमाणे आमी चलयता, देवाच्या जेजूच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत चलयता, ताचें उतर पाळटा, तर कितें घडटा? देवान जें जेजू वरवीं खुर्सार सगळें केलां तें आमकां फावो जाता. भाव भयणीनो, आमी कितले फाटी जावं आमी आमच्या कामाक वता, आमी इग्रोज मातेन वता, आमी सदांच पयशे 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 करून मागता. आयज तुमी आयकता इग्रोज मातेन कितले फाटी आमकां पयशांची गरज हा म्हणून आमी आयकता. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें राज पयलें धरता, देवाच्या राजा प्रमाणे चलता, आमी देवाच्या राजा प्रमाणे शिकोण दिता, तेन्ना लोकांचे काळजां बदलता, तांची मनां बदलता. आनी जेन्ना हें देवाचें उतर तांच्या त्रासांक एक जबाब दिता, हो म्हणजे त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे ते सजमून ते देवाच्या उतराच्या सजमणी वरवीं तांचे सगळे त्रास पिडा जाता. आतां लोक येता आनी थंयसर पयशे घालता आपले. कित्याक? तांकां थंयसर फायदो मेवला म्हणून. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां जे आमी आयकता देवाचें उतर ताचो कसलोच फायदो ना. आमी फकत धर्म करता, हें करता, तें करता, मिसां करता, नोवेनां करता, मागणें करता, पूण कसलोच फायदो जायना. आनी आमी देवाक ताच्या उपरांत शेणटा की कांयच बरें जायना म्हणून. तेन्ना कितें जाता? आमकां देवाच्या राजाची जें मानवलेलें आहा, जें आमी करूंक जाय तें आमी करिना. आमी फकत धर्म करता. पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, देवाचें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवीतांत पाळटा, पयशे आमचे कडेन येतले. आमकां सगळें जें देवान घडून सांगलां तें आमकां फावो जातलें. कित्याक भाव भयणीनो, तें आमी देवाचें काम करता, आमी आमचें काम करिना. पळयात भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें काम करता, खरेंच देवाच्या राजा प्रमाणे चलता, देव आमकां दुडू दितलो, पयशे दितलो, सगळी गिरेस्तकाय दितलो. कित्याक तो जाणो आमचें काळीज ताज्या सवें आसा. पूण जेन्ना आमचें काळीज देवाच्या सवेन आसा, आमचें राज चलोवंक जाय आमकां, आमी आमचे राजवडकी चलोवंक सोदता, तेन्ना आमी दुसऱ्यांक पयशे मागता, भीक मागता. आरे हें दी, तें दी, हें करूंक जाय, फॅन घालूंक जाय, एसी घालूंक जाय, हें सगळें आमी करता. पूण जेन्ना आमी देवाचें राज करता, तेन्ना आमकां कसलेच दुडवाची गरज नाका, लोकांक दुडू विचारपाक गरज नाका. कित्याक जेन्ना आमी देवाच्या राजा प्रमाणे चलता, तेन्ना आमकां सगळें देवाच्या राजांचें जें गिरेस्तकाय आहा ती आमचे कडेन येता आनी आमकां सगळें फावो जाता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाल करता, आमची चोत्राय फकत जेजूच्या राजाचेर, देवाच्या राजाचेर, ताच्या उतराचेर आमची चोत्राय आसुनी आनी आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलया, आमचें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे सारूया, आनी तेन्ना आमकां सगळें जें बरें आसा, सगळें जें जेजून आमकां 33 वडीन सांगलां, तो म्हणटा तुमी पयलें तें सोदात, जेजू देवाचें राज, आनी ह्यो सगल्यो वस्तू तो आमकां दितलो. आयज तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जावन तुमकां सगल्यांक तुमकां तुमच्या फॅमिलीक आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग, आमच्या सर्वंडरा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.